इतले मजगती गोंय पुलिशेन गौतमाचो भाव माधव खट्टराक अटक करून गौतम आड लुकआउट नोटीस जारी केल्या. काल पुलिसांनी ब्रीफ केला. वी आर व्हेरी सिरियस म्हणून तर आमचे पुलीस जे आहा पळय न्ही ऑलरेडी डेराडून गेले. ओके, आनी बाकीची फुडली कारवाई जी आहा पळय ती स्ट्रिक्टली तेजेर करपाक लायला. हांवें त्या सांगलें हांव पर्सनली मॉनिटर करता, DGP मॉनिटर करता आनी ऑलरेडी नाजाल्यार आमी इतके फास्ट ट्रॅक करून डेराडून आमचे टिमीक सेपरेटली टीम गेल्या डेराडून हांगासर. बट तो अजून लोकेट जायना. तो लोकेट जाताच क्षणी ताका उखलतले, सगळें करतले. इट इज अ प्रोसेस. त्या प्रोसेसांतल्यान सगळें करतले. मजगती गौतम खट्टराच्या वादग्रस्त स्टेटमेंटाचो निषेध करीत सांताक्रूज आणि नुवे वाठारांतल्या लोकांनी ताचे आड पुलिशेंत कागाळी केल्यो. आमी सेंट फ्रांसीस जावेराक मानता आनी आमचो सांताचो कोणें जो इन्सल्ट केला तेजेर आमी आयज कंप्लेंट दिवंक येयलेले. आनी आयज इतलो लोक येयला. आमी PSIक सांगलां की हिंगा झिरो FIR करून ती वास्को धाडची आनी कितें कारवाई आहा ती करची. नाल्यार जरी तर हिंगा एक्शन जायना जाल्यार हेज्याकीन मोर पीपल घेवन आमी रोडार येवपाचे आनी हेज्याकीन व्हडली मिटींग करपाचे आमी तयारेन आसतले. सो आमी हे खपोवन घेवपाक ना. जो आमच्या भारताक कोण हट करता तेका आमी सोडचे ना. तो कोणूय आनी केदोय जावं. आनी त्याच बाराबोन ते जे कोण MLA आसले तेंच्या बाराबोन तेंचेरूय कारवाई जावंक जायी. ते जे MLA आसले जेन्ना इन्सल्ट करता तेन्ना आमच्या सांताक ते आयकताले ते कितें आतां जस्टिफिकेशन दिवंक तेंचेरूय एक्शन जावंक जाय. आनी इट इज अ सिरियस ऑफेन्स. ताका थिंगाच अरेस्ट करून व्हरोंक जाय आसलो. पुलिसांनी व्हरोंक ना आनी तेणी कोणेच एक्शन घेवंक ना म्हणून हें चड जालां. आनी हें चड जावन आतां आमी सगळे गांवचे लोक खंयच्या गांवचे लोक एकठांय जाले. आयज फॉरेन्स मात चड दूख पळयली. कित्याक हो गौतम खट्टर म्हणटाय तेणें एक सारकी ही उतरां उलोवपा नाय ती उतरां उलोवन आमगेलो आज एक गोंयचो लायक अ पीस पिडा केला. पूण हांव मागतां CM कडेन ताका केशे भाशेन ताबाडतोर धरून तूं गोंय हाडचो आनी सगळ्या मुखार स्टेजीचेर जी ती उतरां उलयली ती सगळ्या मुखार तेणें सॉरी म्हणची. आपणा चूक जाली, आपणा गुन्यांव जाल म्हूण. नाजाल्यार गोंयकार तुमी सदां म्हणटा आमी गोंयकार सुसेगाद म्हूण. जाल्यार एक पाट तर आमी गोंयकार उठोले तुमकां न्हिदोवन दिवपा नाय. आमी आयज कंप्लेन भितर दिला PIR आनी आमगे कंप्लेना एक डिमांड घायला. ताका जो गौतम खट्टर हेणे हो आमगे गोंय साहेबाचे असो स्टेटमेंट केला. तो स्टेटमेंट आमी कंडेम करताय आनी ताका ह्या मनशाक अरेस्ट करपाचो. आनी तेज बरोबर हो मोविन गुदिनो संकल्प आनी दाजी सालकार हे आसले हेंकाय को कॉन्स्पिरेटर्स म्हूण हेंकाय बूक करपाचे. पवन विजय म्हणून सोशलिस्ट, तो म्हाका सोशियोलॉजिस्ट आनी प्रोफेसर म्हणटा, रायटर म्हणटा. आपल्याक अपियर्स टू बी पार्ट ऑफ BJP बिकॉज ताजे सगळे प्रोफायलिंग जे आसा ती कंप्लिटली BJP आसा, मोदीचे तो शेअर करता. आनी तातूंत भितर ताणें जे गौतम खट्टरान म्हणिल्लें ताज्या पेक्षा वर्स्ट विधान फेसबूक पोस्टान घातलां. आम्ही फेसबुकार वाचतकीच इमिजिएटली वी सेड वी मस्ट रिपोर्ट दिस. वी हॅव रिपोर्टेड इट टू द ऑथॉरिटीज आनी आमी DGP कडेन वतले. BJPचे हे षडयंत्र आसा. कारण खंय तरी BJPन म्हाका दिसता हे आमची गोंयची जी हार्मनी आसा ती डिस्टर्ब करप आनी आमचे मदीं फूट घालून आपली राजकीय पोळी कशी ते भासतले हेचेर म्हाका दिसता तेंचें काम चालू आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.